Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer, and today is Pro Orantibus Day. What, you may ask, is that? Pro Orantibus is Latin, and it means for those praying. Today is a day when the Church remembers all those men and women who follow a strictly contemplative vocation and who have dedicated their lives to praying full time for the rest of us. Today, on the feast of the presentation of the Blessed Virgin Mary in the temple, we pray for them. Let's do so now with a prayer that comes from the Institute on Religious Life, a great organization that was founded to promote the authentic renewal of consecrated life, and which is located at Marytown in Libertyville, Illinois. Eternal Father, we praise and thank you for those sisters and brothers who have embraced the gift of the cloistered and monastic life. Their prayerful presence is indispensable to the Church's life and mission and is the foundation of the new evangelization. As we celebrate Pro Orantibus Day, let us honor the holiness and glory of the Blessed Virgin Mary. May she, who was presented in the temple, intercede so that many young people might dedicate themselves entirely to your divine service by hidden lives of contemplative prayer and selfless sacrifice. May all of us be mindful of the spiritual and material needs of those who commit their lives to seeking God by fixing their gaze on those things which are eternal. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. गायन घेऊया A22. Permisura suțuluită, tăcerea sogleț mogace. Permisura suțuluită, tăcerea sogleț mogace.
온솔한 속에서 암소디 암치 파크타 소메 삭라기 아포이타 아파나 치보디 소모이타 볼솔한 속에서 암소디 암치 라포이타 소메 삭라기 아포이타 아파나 치보디소 모이다 우미수라 소솔로이다 다치라 속레스 모가체 우미수라 소솔로이다 다치라 속레스 모가체 सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाचे भेटेची मांडावळ सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक करतात. ह्या समुदायांतल्या सगळ्या गोरेब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज फिलिपिना कार्दोजो म्हजी मामी आपलो जल्माचो दीस मनयता. तिचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी सगळ्यां पासत आमी देवा मुखार दवरुया. जी कोण आपली लग्नाचो दीस मनयतात, जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, तांचे सगळ्यां पासत आमी मागुया. तुमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सुरवातेची उतरां. ओपुरबायेच्या भावा भयणीनो, आयज खुशालकायेन आनी व्हडा दोबाजेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सप्ता सोरव्यांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोरता. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलें, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवे चाकरेचेर, मोगा वखसण्याचेर बांदलोले ताचे राज. जेजून न्हयच फकत आपल्या उतरांनी ही तोतवां परगटली, पूण आपल्या जिवितांत तो जियेलो. आयज ह्या जेजूच्या राजाचे आमी गोवाय. जेन्ना आयज दोन प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलोलो आयतार आमी पाळटा, तेन्ना दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियोलेल्या तोतवा मुळयाचेर बांदूंक आमी आपल्या जिवितांतल्या गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच दोन प्रांतीन कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समर्पुया. देवाचे उतोरे. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोगटा सर्वांच्या राजाची आयज दोबाजीक परब. आनी कितें भाशेन आयचो दीस कुटुंबीक वावरा पासत भेटयल्लो. म्हणटच आमचें कुटुंबां जेजू आमचो राय म्हूण मानून घेता तसलीं जावं दी. आमच्या कुटुंबान जेजूचें रायपण चलूं दी. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या. आमच्या कुटुंबान तशेंच आमच्या खासगी जिवितांत तशेंच आमच्या राज्यान आनी आमच्या देशान देवाक आमचेर राय चलोवंक दिवचे बदलेक आमी संवसारी राजां फाटल्यान धांवल्या. आमी घुस्पल्या, आमी त्रासान पडल्या, आमी दुखवल्या. असलें सगळें आमचें चुकीचें. देवा लागीं आमी हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणें मागुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, लग्न संस्कारा वरवीं नवो कुटुंब घडपाची यात्रा सुरू जाता. हो कुटुंब तुज्या तत्वा मुल्यांचेर वयर काडूंक खेरीत जबाबदारी आनी आपावणें तुवें आवय बापायंक दिलां.
पवित्र सभेचे शिकवणे उदेशी आमचें कुटुंब पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबा सारकें करूंक तूं आमकां वाट दाखयताय. ही वाट धरचे सुवातेर कांय पावटी संवसारी वाट धरल्या आनी कुटुंबीक मुल्यां जिवंक आमी चुकल्या. घोव बायल आवय बापूय कशी आमच्या कुटुंबाची मोगाची आनी विस्वाशीपणाची बुन्याद आमी हालयल्या. भुरग्यांनी आमच्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिनासतना तांची काळजां दुखयल्यांत. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तीन वाजता तुझ्या तुरुय पोवा पासो आमी तुका वाकाता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संसाराचे पाप काटा आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्याक पोसलाय आमचे बातमी आयकून घे कित्याक पळय आम्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं इस्वोत एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रुचनां सुपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळीं रुचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलू पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला हिंगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगल्या पोरसांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. हे आयकलोल्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदवेची आंगोस्त्रां सर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंटांक ताणें बॉलाचो पट्टो बांदला. जबाब.
वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगलो संवसार तुवें हालोना तसो तीर केलाय ओरोंबोगतांव तुजें सिंहासन गोट उबें आसा सासनाकतांव तूं आसाय सर्वेस्परा जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता तुजें उतर कोदीस हालोना बदलना संवसार सरसोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्रताय जबाब वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप जो खात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो मालगडो जल्मलो संवसारांतल्या पातशांचो पातशाई त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धून काडल्यात आनी आपल्या बापायची सेवा करूंक यात्निकी राजकुल आमकां केल्यात ताका महिमा आनी पदवी सदां सर्वदा आमेन हो पळयात कुपा बरोबर येता सगळीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतली आनी संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे दूख करतल्यो हे खरें आमेन जो आसा जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोरपदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा हांव ओर्म आनी शेवट देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदो आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सदो Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. पिलातान जेजूक म्हणलें तूं जुदेवांचो राजा जेजून परतीपाळ केलो हें तूं तुजेच अस्तंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां पिलातान म्हणलें हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला कितें केलां तर तुवें जेजून परतीपाळ केलो म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय पिलातान ताका म्हणलें म्हणटूच राजा तूं जेजून जबाब दिलो हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें ह्याच पासत हांव जल्मलां ह्याच पासत संवसारांत आयलां स्वताक गवाय दिवंक जीं कोण सत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने म्हाका आनी तुका क्रिस्ता. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, जाल्यार तुजें राज खंयचें? हो प्रश्न घडये आयज जेजू कोण तरी विचारपाक जाय. संवसाराचें राज न्हय जाल्यार दुसरें राज आसा तें सर्गीचें राज. म्हणटच ताचें राज सर्गीचें राज. आनी ह्या सर्गीच्या राज्याचीं भुरगीं जावंक आमकां सगल्यांक वेंचून काडल्यात. बो करून आमच्या बावतिजमांतल्यान आमकां वेंचून काडलां आनी आमी तें मानून घेतलां. सर्गीच्या राज्याचीं भुरगीं जावंक, द चिल्ड्रन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड. भाव भयणीनो, एक व्हिडिओ व्हायरल जाता ह्या दिसांनी. वीर दास म्हणटा तो एक एक्टर, 2 इंडियाज, भारता विशीं, आमच्या देशा विशीं 2 बाजू उलयता. तातूंत आमचें राज कशें चलता हेंय बीन आमकां दाखयता. म्हणल्यार एक वाटेन उलयतात एक, करतात दुसरें. सांगता आसतना दिसता एक भाशेन आनी पळयता आसतना जें कितें घडटा तें पळयल्या उपरांत दिसता दुसरे भाशेन. आमी आसूंक जाय थंयसर आमी ना असलें अशें दिसता. भाव भयणीनो, देवाचें राज आनी संवसाराचें राज जरी तर आमी ह्याच दिश्टाव्यान पळयत जाल्यार उरफाटें आसा अशें दिसता. जाल्यार जेजून पिलाताक जें कितें सांगलां तें आमच्या दोळ्या मुखार आमी आयज दवरूंक गरज. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत हांव संवसारांत आयलां. ह्याच पासत म्हणटा तें कित्याक? स्वताक गोवाय दिवच्याक. म्हणटच हें राज, जेजूचें राज जें आसा तें स्वताक गोवाय दिवपाचें राज, नितीचें राज, शांतीचें राज. जाल्यार असलें राज कोणाक मेळटलें तेंय ताणें सांगलां. जीं कोण म्हजो ताळो आयकतात तांकां, वो जीं कोण हें मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी तांकां हें राज फावो जाता. एक भाव भयणीनो राजा आसलो आनी ह्या राजाचें धाकटेंशें राज. दुसरो कोण एक राजा आपणाचेर आक्रमण करपाचो आसा हें ताका गमलें. आनी दुसरो राजा जो आसा तो बळिश्ट, ताचे लागीं व्हडली फौज आनी ह्या राजाची धाकटीशी फौज. सगलो लोक एके भाशेन भिवून आसलो. ताची फौज जी आसा, शिपाई जे आसा तेय भिवून आसले. कित्याक हांचे मुखार आमच्यान उबें रावंक जायना, आमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. ते येतले, आमकां लुट्टले, मारतले, आमचें राज आपलें करतले. कितें करपाचें? आनी असल्या वेळार राजा म्हणटा आपल्या शिपायांक, चलात उठात, भायर सरात. ते आमचेशी पावचे पयलीं आमी तांचेशी वचून तांचेर झूज मांडुया. भाव भयणीनो, राजान घडी आपली स्ट्रॅटजी काडली, आपली फौज घेतली, तयार केली आनी हें दुसरें राज आसा तें दर्याचे पलतडी. सगलीं आपली लस्करां, सगळे आपले शिपाय आनी आपलीं तारवां घेवन ते गेले आनी दुसरे वाटेन पावले. जेन्ना ती दुसरी फौज आजून पासून आपली तयारी करताली येवपाची, तांकां खबर नासतना ही फौज, ह्या राजाची फौज त्या राज्यान पावली. आनी जेन्ना देगेर पावले दर्याचे तेन्ना राजान आपल्या शिपायांक हो हुकूम घालो, तुमचीं तारवां लासात, बर्न डावन युअर शिप्स. तुमचीं तारवां लासात. आनी तेन्ना ही सेना जी आसली ताचो सेनापती म्हणपाक लागलो, राजा हें कितें म्हणटा तूं? आमी जरी तर आमची तारवां लासलीं जाल्यार आमी परतून कशें वेतले? हांव आनी तेन्ना राजान म्हणलें, तारवांचेर आमी जरी तर धरून रावले जाल्यार येद्दे व्हडले फौजेचेर आमच्यान झूज मांडूंक जावचेंच ना. आमी पयलेच भिवून मरतले. हांव आनी सगल्यांक समजायल्या उपरांत राजाच्या हुकुमा प्रमाणे ह्या शिपायांनी हे फौजेन आपली तारवां लासून उडयलीं. उजो घातलो आपल्या ह्या तारवांक. जेन्ना ही तारवां लासतालीं तेन्ना ताचो उजो, ताचो धुंवर जो भायर सरतालो तो पडोवन ही दुसरी फौज जी आसा ती एके भाशेन घुसपागोंदळाक सांपडली. कितें जाता कांयच कळूंक ना. आनी त्या बोवाळान झूज पेटलें आनी ह्या राजाची, ह्या धाकट्या राजाची
फौज जिखली. भाव भयणीनो, बडी धाकटीशी एक काणी कशी. पूण आयज जरी तर आमी राज पळयता, एके वाटेन देवाचें राज आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन देंवचार आपलें राज सगल्याक फांकारीत आसा. आनी आमी पळयता देंवचाराचें राज आसा, ओ वायटाचें जें राज आसा तें सगल्याक फांकारता. तें आमच्याहून व्हडलें दिसता. जीं कोण बऱ्या वाटेन आसात, देवा वाटेन आसात, भियेल्लीं आसात, आयज भियेल्लीं आसात, तेच बरोबर निर्शेल्लीं आसात. सोडून दिलां, आनीक आमच्यान कांय जायना, आमच्यान जिखूंक जायना, आमचें सगळें निसंटोन जायत आसा. आनी जे कोणाच्या हातान पदवी पडलेली आसा ते वायटा वाटेन आसात अशें आमकां जायत्या जाणांक दिसता. भियेल्लीं आसात. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर देवाचें राज आमच्या मुखार दवरता. दानियल प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान आपल्या रातच्या दर्शनांतलें आमकां सांगता. आनी ह्या रातच्या दर्शनांत पळयलें कितें? रातच्या दर्शनांत पळयलें मनशाचो पूत. ह्या मनशाच्या पुताचें दर्शन. आनी हो मनशाचो पूत कसलो, कित्याक येता? हो काळा युगा आदी आसलेलो आनी तो आतां कुपां वयल्यान येता आमचे पासत आपलें राज स्थापूंक. आनी तो पदवेदार, ताचे मुखार आनी खंयचीच पदवी चलना. ताका अधिकार आसा, ताका महिमा आसा, ताका रायपण आसा. आनी हो मनशाचो पूत जो सगळ्या परजांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले, तो आपलें राज स्थापपाक येता. कित्याक ताची पदवी सासणाची पदवी. जाल्यार दानियल प्रवादी जो ह्या मनशाच्या पुताची खबर करता, हो जेजू क्रिस्त. आनी आयच्या दिसाक जेन्ना आमचें सेवाधर्मीक वर्स सोंपता, तेन्ना आमी ह्या सेवाधर्मीक वर्साचे तेंगशेक ही परब मनयता. सोमया जेजू क्रिस्ताची, आमच्या सगळ्या सर्वांच्या रायाची परब. आनी दानियल प्रवादी हे आयचें वाचप सोंपयता आसतना ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना ह्या उतरांनी सोंपयता. म्हणजे देवाचें राज जें आसा, जें जेजू स्थापूंक आयला, ताचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. प्रयत्न जातले जायते तें निसंटोन करूंक, तें काबार करूंक, तें आड घालूंक, पूण कोणाच्यान तें करूंक जावचें ना. भाव भयणीनो, हीच चिंतना आमी आयच्या जाबाबान म्हणल्यान वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. म्हणटच देवाचें राज जेन्ना बांदून येतलें तेन्ना सगळें जाग्यार पडटलें. आनी हें राज बांदूंक जेजून कशे भाशेन बांदलें हें आमकां आयच्या प्रकाशणेच्या पुस्तकान मेळटा. जेजू राय कसो, जेजू राजा कसो, ताचे गूण खंयचे? आयच्या प्रकाशणेच्या पुस्तकान भाग्योन जुवांवाचे प्रकाशणेन आमकां हें मेळटात. तो खात्रेचो साक्षी, तो मेल्ल्या मदलो माळगडो, तो संवसारांतल्या सगळ्या पातशायांचो पातशाय. आनी ह्या जेजू क्रिस्ताची शांती जरी तर आमकां आसा, जाल्यार हेच गूण म्हणल्यार आमी खात्रेचे साक्षी. आमी खात्रेचे साक्षी जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमचो व्हॅल्यू सिस्टम जो आसा तो घट जावपाक जाय. आयज दिसता ते प्रमाणे आमचे व्हॅल्यू सिस्टम जे आसात, आमची मूल्यां आसात, तीं हाल्लोलीं धरलोलीं आसात. जशें आयच्या प्राचिताचे रितीन आमी म्हणलां, हाल्लोलें आसा, सगळें धरलोलें आसा. खंय हाल्लां? आमची मुळां हाल्ल्यान. आमची मुळां आमचे घराबे. आमचो समाज सुरू जाता आमच्या घराब्यांतावन. आमची पवित्र सभा सुरू जाता आमच्या घराब्यांतावन. आनी जरी तर समाज हालयतलो, पवित्र सभा हालयतलो, जाल्यार व्हडलें करपाक नाका, सादें काम करपाक जाय. घराबे आसात, ह्या घराब्याची बुनयाद हालोवपाक जाय. आनी आमच्या घराब्यांची बुनयाद कितें भशेन बांदून हाडलेली आसा? आमच्या विस्वासाचेर, आमच्या मोगाचेर आनी रेस्पेत मान जो आमी एकामेकाक दिवपाक जाय ताचेर ती बांदून हाडलेली आसा. तर ही बुनयाद आयज हालयल्ली आमकां दिश्टी पडटा. विस्वास हाल्ला, विस्वाशीपण हाल्ला आमच्या घराब्यांनी. थीर नात आपल्या आपोवण्याक, या काजारी आपोवण्याक. आयज जो मोग जो आसा तो उणो जाल्लो आसा. जो एक तेंपार असलो मोग आसलो की ह्या मोगा पासत जीव दिवपाक तयार आसा म्हणटा तसलो मोग आसलो, तो आतां बदल्लो असो दिसता. इल्लेंशें कितें चुकलें जाल्यार एकामेकाक भोगसूंक तयार ना. इल्लेंशें कितें जायत जाल्यार तें घेवन बसतात वर्सांचीं वर्सां आनी जाय तेन्ना वयर काडटात.
आनी जें चुकलोलें आसा तेंच वयर काडटात. म्हणटच कोणूय गोराब्यान कितें बरें करूंक सोदता जाल्यार ताका तोखणाय करून तें वयर काडचे बदलेक जायते फावटी इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. तें सदांचेंच. बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आमच्या गोराब्यान आमची गोराब्याची वांगडी करतात. सादी वस्त घडये रांदपाची, घडये घर निवळ करपाची, वा आमच्या गोराब्या पासत आनी कितें तरी करपाचें. तोखणाय कितली जाता आमच्या गोराब्यांनी. पूण जरी तर कितें चुकलें आमच्या गोराब्यान जाल्यार टिका रोखडीच जाता, क्रिटिसिजम रोखडेंच येता. आनी हे भाशेन कोणूय बरें कितें करतलो जाल्यार बुनयाद पयलींच हालयली. तर गोराब्यांची जरी तर बुनयाद हालली जाल्यार भाव भयणीनो, आमच्या गांवची, आमच्या समाजाची, आमच्या राज्याची, देशाची आनी ह्या संवसाराची बुनयाद हाललोलीच मेळटली. आनी देखूनच आयज आमी रडटा. आयज आमची पदवी जी आसा ती वांकडी पदवी जाल्ली आसा, मेडी पदवी जाल्ली आसा. आनी देखून आमी म्हणटा डटी पॉलिटिक्स. कित्याक जे कोणाच्या हातान पदवी दिल्ली आसा तांचे भितर आपस्वार्थीपण भितर सरलेलें आसा. तांकां दिसता आमच्या हातान पदवी दिल्या ती सारकी एब्सोल्यूट, आनीक कोणाच्यान कांयच करपाक जायना. आनी जरी तर कोण कितेंय करपाचो आसा जाल्यार तो आवाज दामूंक चेपूंक प्रयत्न चल्लेले आसात. हें आमकां दिसाच्या दिसाक दिसती पडटा. पूण त्याच बरोबर भाव भयणीनो, आमी हेंय जाणा जावपाक गरज. वायटाचें जैत सदांच जावचें ना. वायटाचें निसंठन जातलेंच, आनी तें वायटाचें निसंठन जाता तें आमकां दिसती पडटा. दूख हें वायटाचें निसंठन जाता आसतना ताचे बरोबर जें कितें बरें आसा ताचेंय जायतें निसंठन जाता. ताचेरूय बीन हो प्रभाव पडटा, इन्फ्लुएन्स पडटा. पूण जरी तर आमी राजवटकेची खबर करता जाल्यार राजा आसा जाल्यार दुसरे वाटेन पर्जा आसा. आनी पर्जा जरी तर ना जाल्यार राजा ना. तर पर्जा जरी तर गरजेची जाल्यार हे पर्जेचें आयकोंक गरजेचें. थोडे दीस फाटीं आमी आयकलां आमचे पर्जेंतले शेतकामती जे आसात कशे भाशेन घट्ट उबे रावले. 1.5 वर्स मायजूच जाले, सुमार 15-16 म्हयने जाले. हे आमचे शेतकामती आमच्या सरकारा लागीं मागताले हे 3 कायदे जे काडलेले आसात शेतकामता विशीं, 3 फार्म लॉज, ते काडून उडय, रिपील. ते आमकां फायद्याचे न्हू. पूण सरकार आयकनासलो. जायते तरेचीं भाशणां, जायते भाशेचीं क्लॅरिफिकेशन्स, तशेंच वेगवेगळे तरेन तांकां त्रास करप सगळें जालें. सुमार 700 शेतकामती मरून गेले ह्या कामा पासत. पूण हालूंक ना. घट्ट रावले, एकवटान रावले. जैत जाता आतां. सरकार आपूण फाटीं सरलो आनी सरकारान म्हणलें वय हे कायदे आमी घालपाक प्रयत्न केल्लो, पूण ह्या शेतकामत्या मुखार ते मानून घेनात देखून ते आमी आतां रिपील करतले. दुबाविरीत आनी कितलोसो वेळ लागतलो. पूण पर्जा जेन्ना उलयता तेन्ना राजान आयकोंकूच जाय. राजा आपणाक जाय तें करपाक शकना. हें आमकां थाबें करून दाखयलें. भाव भयणीनो, आमी ज्या संदर्भान आयज आसां कितें करपाक तयार आसां काय? आयज आमी आमच्या तारवांनी बसलेलीं आसां आनी आमी झूज मांडपाक सोदता. आमकां जैत जाय. हें जें कितें वायट चलता आमच्या समाजान तें नपयत जाल्लें जाय. आमचें दायज जें आसा तें आमकां सांबाळलेलें जाय. आमकां बरे बरे कायदे जाय. आमकां म्हारगाय नाका, आमकां म्हारगाय देंवलेली जाय. आमकां आमच्या चेडवां बायलांक सुरक्षा जाय. आमकां आमच्या तरणाट्यांक बरे बरे जॉब्स जाय. आमकां शिकप जाय, आमकां करियर जाय, सगळें आमकां जाय. पूण तरी आसतना आमी रडटा कित्याक मेळना म्हूण. कित्याक आमी आमच्या तारवांनी बसून घडये झूज मांडपाक गेल्लीं आसा. आनी जे भाशेन ह्या राजान, तो राजा जो झूज मांडून गेल्लो व्हडल्या राजाशी वो व्हडल्या राज्याशी, ताणें आपल्या शिपायांक सांगलें तुमचीं तारवां लासात, बर्न डावन युअर शिप्स. आयज आमकां जरी तर जैत जाय, आयज वायटाचेर जरी तर आमी जैत व्हरतल्या, वो वायटाची पदवी जी आमचेर राज चलयता ताचेर जैत व्हरतल्या, जैतिवंत जातल्या जाल्यार आमी जायतें लासून उडोवपाची गरज आसा. भो करून आयज आमचे मदें जायते जाण उपजल्ल्यात. आयज सगळेच राजा जावपाक सोदतात. म्हाका जरी तर टिकेट दिना जाल्यार हांव दुसरे वाटेन उडी मारतलों. जंय म्हाका टिकेट मेळटा थंय हांव वयतलों.
आनी थंय वयता आसतना जंय हांव पयलो आसलो तांचे जाय ते वाद्रे वाद्रे करतलो, जे सिक्रेट्स हांव जाणा ते सगल्यांक सांगतलो. तकली ओ तकलेन भितरचें कितें चलता तें खूब वायट. भाव भयणीनो, आयज हें जरी तर आमकां दिश्टी पडटा जाल्यार आयज आमकां आनीक एक तारूं आयिल्लें आसा पयशांचें, दुडवांचें. आयज पळयात आमच्या गोंयांत कितलो दुडू वारोता. आयज कितले पयशे हाडून दवरलेले आसात. आयज दिसाच्या दिसा कितले बॅनर चेंज जाता, कितले पयशे पडटा ताका, कितल्या जाणांनी विचारलां, कोणाक खबर आसा खंय तावन येता ते पोस्टर्स. हें सगलें करपाक पयशे खंय तावन आयले, कोणें दिले इतले पयशे. आनी हे इतले दुडू जरी तर मोडपाक जातले थोड्याच वेळाक जेन्ना आमचो प्रचार जावपाक जाय आनी आमी हें परसेप्शन क्रिएट करपाक जाय, तेन्ना जरी तर इतले दुडू मोडूंक जातात जाल्यार पोरजेच्या बरेपणा पासत दुडू कित्याक ना. पोरजेंतले मनीस जे वावर करतात तांकां सॅलरी पासून कित्याक सारकी मेळना अजून पासून. आमची जायतीं भाव भयणां काम करतात, सरकारी कचेरींनी काम करतात यार दुसरे कडेन करतात, प्रायवेट सॅक्टरान. जायत्यांची सॅलरी अजून मेळूंकूच ना. कित्याक? सरकारा लागीं पयशे नात. पेमेंट करपाक पयशे ना, पूण दुसरे वाटेन असल्यो वस्तू करपाक, एडवर्टिजमेंट्स करपाक आमचे लागीं जायते पयशे आसात. खंय तावन येयले, कोण दिता, कितें चल्ललें आसा, खंयचें राज आमचें चल्ललें आसा. तर आयज हें दुडवांचें तारूं कडेन आयिल्लें आसा, हें तारूं लासून उडोवपाक जाय. आनी तातूंत तारवान न्हयच फकत जे कोण राजा आसात ते आमीय बसलेलीं आसात. आतां एलिसांवां येता तेन्ना आमी आमचे हात मुखार काडटले. ह्या हातान जरी तर नोट पडना जाल्यार वोट पडना. ह्या हातान जरी तर व्हडलें नोट पडत, जें व्हडलें पडटा त्या वाटेन वोट पडटलो. जाल्यार कसली राजवट, कितें सोदता आमी? एके वाटेन रडटा आनी दुसरे वाटेन तेंच आमी करता. 2 इंडियाज, 2 राज्यां आमचेच भितर आसात. हेर सगल्यांक कडेन बोटां दाखोवपाचें आमी आयज बंद करपाक जाय. जे आमचेर राज चलयतात ते खंयचेय पार्टयेचे जावं, आमी तांकां जायतें म्हणलें, जायत्यो गाळयो मारल्यो, जायतीं तांचेर शिराप सोडले, वो जायते तांकां सकयल उडोवपाचे प्रयत्नूय केले, चालू आसात सगळे आतां. पूण आमचीं बोटां सारकीं जोखलेलीं आसात काय आमी आमकांच जोखपाक नाका आमचीं बोटां. आयज आमी कितें करता? एक वाटेन आसाव काय दोनूय वाटेन आसाव? आयज चिंतपाची आमकां शक्ती आसा काय आमी पडटा तशी वट्टा असलें जाल्लें आसा? जाल्यार देवाचें राजाची आयज जेन्ना आमी ही परगटणी करता, ही समरमणी करता, जेजून पिलाताक सांगून दिलें, ओय हांव राजा, तुवेंच सांगलें हांव राजा म्हूण, पूण हांव कसलो राजा? म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय, म्हजे शिपाय ह्या संवसारांतली झुजा करपाचे शिपाय न्हय, पूण म्हजें राज सर्गीचें राज. राजा हांव. जाल्यार हो राजा आयज आमच्या घोराब्यांनी येवपाक जाय. आनी आमच्या घोराब्यांनी जीं आमी तारवां बांदून दवरलेलीं आसात, आमकां सगल्यांक दाखोवपाक जाय म्हजो घोराबो व्हडलो. भायल्यान बरें दिसता सगल्यांक, पूण भितरल्यान जाय तें कुसलेलें आसा आमचें. तें कोणाक सांगपाक जायना, तें डिस्कस करपाक जायना, तें यादनिकांक लागीं पासून वचून सांगूंक जायना. लॉस दिसता आमकां, हें आनी फादराक सांगपाचें, हें आनी ताका सांगपाचें. जायत्यो वस्तू असल्यो आमी आयज आमच्या घोराब्यांनी असलीं तारवां करून दवरलेलीं आसात आनी ताचेरूच धरून आमचे घोराबे मोडून मोडून उडयल्ले आसात. आदार घेवपाक तयार ना. जाल्यार भाव भयणीनो, हें राज देवाचें. हो राजा खात्रेचो राजा, सगल्या मेल्ल्या मदें मालगडो जल्मल्लो आनी संवसारांतल्या सगल्या पातशायांचो पातशाय. ताका राज चलोवंक दीत जाल्यार आमचें राज सारकें चलतलें, कुरपेचें जातलें, मोगाचें जातलें, सेवेचें जातलें. आनी हेंच जेजून केलें खुर्सार. आमचो तो राजा कित्याक ताणें आमचे पासत जीव दिला, आमकां सोडोवचे पासत. आनी राजा आपले परजेक सगल्या वायटांतली सोडयता, तांकां वायटान चिड्डून वायटान धुकडून उडयना. जरी तर आमचो राजा जेजू क्रिस्त आमकां ह्या पातकांतलीं आनी मरणांतलीं सोडयता, जाल्यार आयज ह्या राजाची आमी खबर करता आनी आमचे मदें राज स्थापता. जाल्यार आमचे राजा असले जावपाक जाय, जे परजेक वायटांतले निवारतात, जे परजेक मरणांतले निवारतात, जे परजेक नवें जिवीत दितात, नवें जिवीत दिवपाक मांडण्यो काडटात. तर असले राजा आमकां फावो कर म्हूण आमी मागुया. आनी जेजू सोगट्या सर्वांचो राजा,
ताचे मुखार खंयचीच पदवी चलना, खंयचोच राजा तोगना व खंयचेंच राज ताच्या राजाहून व्हड जावपाक शकना. हे मतीन दवरून आमी जण एकलो ह्या राजाचे भागीदार जावंक तयार जावया. सगळीं उबी रावया. सतमांतन देवा, सुरपदवीदार बापा, स्वर्गांत तुमी चार वचनारा आणि जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्व समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलातान क्रूस सोंसले, ताका क्रूसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र गौरवाची चित्र आपल्या दोळ्या मुखार दवरून आपल्या गोंदवालीक मुन्यांपणान दर एका कुटुंबा सोवें हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचें गूण फाकरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली पदवी खंय तावन आयल्या हें वळखून घेवंक, पोजेची मनगे सेवा करूंक आनी दुर्बलां सोवें हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपणाक लागून जातोली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राजाची जिवीत जियोंक आनी कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बादोल मोडाक दुखेस्तांक, कोश्टांक आनी आडकोलेल्या सांपडलेल्यांक कुटुंबांनी देवाचेर थीर बावर दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. तुमकां जाय तें मागात देवा लागीं. जीं कोण दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात, बरीं नात, तांचे पासून मागुया देवान तांकां पिकोवणेचो हात लावंक. जीं कोण वेगवेगळ्या त्रासान पडलेलीं आसात, वेगवेगळ्या कचेरीच्या घुसपागोंदळान सांपडलेलीं आसात, तांचे पासून मागुया तांकां सोल्युशन दी म्हूण. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्गींचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तें तुजे काकलुतीन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आता बापाच्या दिसा आमच्या तातान असली रूपा, आमच्या तातान असली रूपा काढलो रोजच्या फळा. उठा बापाच्या दिसा आमची कासे सोऱ्या रूपा, आमची कासे सोऱ्या रूपा अचमातून या उधाराचो
आवडताय तूं भेटलोलो एन्साय सदां तुका भेटे उर्विलोले तुजेर वचले Osvaldunia wotanaso Aureta tu betulolo Esai soda tu kabete Urpilole tu chisrusne म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवूं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकांचें बोगसणें जडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेन हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारान आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांवो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोय आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया उयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय सासणाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोसणेचो शांतीची तो निर्मळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगले रचनेक आपल्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sugani संसार बोला तुझ्या सोय बोवा उसगी तुका सोय सोय उसगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी एता ताका सोय उसगी तुका सोय सोय उसगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपोर गोठूया. Gesù melo, Gesù civo sala, Gesù novia et olo. Gesù melo, Gesù civo sala, Gesù novia et olo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. दुस्मानाचेर जैत मेळोवंक जाय जाल्यार तारवां लासात. ज्या तारवांचेर आमी धरून रावलेलीं आसा, जावं आमच्या आपस्वार्थाची, आमच्या एकवटाचेर आड जें वेता ताची, वो आमची आशेची, गिरेस्कायेची सगळी भाशेची तारवां आमी देवाच्या हातान घालुया आनी देवाचें राज बांदूंक आमी तयार आसा देखून सगळीं सर्गीच्या बापाक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Famonoy somiar Kliun Muchitai tuka Uloy Bogore kuto Maka Favoshiku Surdi Tuche Shivason Turai tuka suko Turkui aina tudiho Irko batka paso Suri tuche shivaso Turai tuka surko Turkoi aina tudiho Tito pada paso Svadi Jesu mogala Surgi Chahamora Winston Mutsu Autuka Maka Sandunaka Sorgi Tuche Shiraso Tuhan Tuka Surko Turgo Aina Tudiho Riko Patka Pasu Surgi Tuche Shivaso Tuhan Tuka Surko Turko Ainai Tudiho Riko Patka Pasu
सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिंवासणार बसला. सर्वेस्पोर आपले परजेक आशिर्वाद दितलो आनी शांती फावो करतलो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासनीक वैभवान स्वर्गीय ताच्या राज्यान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. आयची मिसाची मांडवळ केल्ल्या सान गाब्रियल समुदायाक आमचे दिनवास. तिसरें मीस 8:30 वाजता जातलें आनी मागीर भुरग्यांचें मीस 9:30 वाजता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयल्या मिसाची मांडावळ होली फॅमिली समुदाय नाकेली, दुसऱ्या मिसाची मांडावळ होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी आनी सान जुजे वाजाची समुदाय, तिसरें मीस माटवें समुदाय, सेंट थॉमस समुदाय आनी व्हडलें भाट, तशेंच आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्रा भाट आनी सान जुजेची समुदाय कोपेल भाट. दोतोनीच्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी चोत्राय धरची. बॅचीस फ्रॉम इयर 2007 टू 2012 2007 ते 2012 वर्सांची जे बॅचीस आसात तांकां दोतोन सुरू केल्या आमी. आयज तावन ती सुरू जाता. तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक पाठोवची. आमचे फिरगोजेन आमच्या पात्रोणांची नोवेनां सुरू जातात 24 तावन. सुत्राय दोरची. नोवेनाच्या दिसांनी सकाळीं 7 वाजता मीस आसतलें आनी तेच बरोबर नोवेनाचें मीस सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी सेरमांव. दर दिसाक समुदायांक तुमकां मांडावळ करपाक घातलेलीं आसात. सगल्यांनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन घेवची. जबाबदारी म्हणटा तेन्ना सगल्यांनी समुदायाच्या वांगड्यांनी मुखार सरचें. बो करून ही मांडावळ हे पावटीक बरे भाशेन करपाक आमच्यान 60 जाणांक भितर बसोवपाक जातात. ही मांडावळ बरे भाशेन सांबाळत जाल्यार आमकां आनिकूय जाणांक भाग घेवपाक मेळटा. तशेंच आमचें कोया लॉफ्ट आसा, भायरूय कदेलां आमी घालतले. ही मांडावळ समुदायांनी सांबाळपाक जाय. म्हणटच दर दिसाक आमकां 6 वॉलंटियर जाय जे तुमच्या समुदायांतले येतले. म्हणजे तुमचो PPC मेंबर तुमचे लागीं मागता तेन्ना ना म्हणचें न्हू. मातशें मुखार सरचें आनी ही सगळी मांडावळ जी करपाक जाय, SOPs जे आमी सांबाळपाक जाय ते सगळें बरे भाशेन करूंक तुमचो आदार सहकार तुमी दिवचो. नोवेनाच्या दिसांनी सोनवारा सांजे इंग्लीश मीस जें जाता, आयताराचें मीस तें जावचें ना. तशेंच दाबोलीं कॉपेलान सांजेर 6:30 वाजता सोनवाराक मीस जाता तें जावचें ना. आदी सांगला ते भाशेन नोवेनाचें तशेंच फेस्ताचें कलेक्शन जें तुमचें करपाचें आसा सेक्टर वायज तें फकत एकूच पावटी आमी करतले. 2 पावटी करचें ना. 2 फेस्तां आमचीं आसात पूण 2 पावटी सेपरेट करचें ना. तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी तें तुमचें कलेक्शन दिवं येता. तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी आमची तरणाटीं आमकां दर दिसाक कॅन्टीन फॅसिलिटी दितली. तुमी त्या कॅन्टिनान वांटो घेवचो. 24 जेन्ना आमची नोवेनां सुरू जाता तेन्ना एक चलचित्र आमी दाखयता. केस्तांव दे कुफुजांव आदलें चलचित्र तें कोंकणींतल्यान तें आमी हांगासर व्हडले स्क्रिनीचेर दाखयतले. तुमी सगल्यांनी येवचें. आमी हें बंद करचें ना. सगळें उक्तें आसतलें. पूण कदेलाची तिकेट आमी दवरतले. तुमी कदेलाची तुमची तिकेट काडून बसची आनी बरे भाशेन आमी सगळे सोशल डिस्टन्सींग आनी हेर SOPs सांबाळून ह्या चलचित्रान वांटो घेवया. तशेंच सांगलां तशें हे पावटीक आमी क्रिसमस बाजार घडोवन हाडटा. तो जातलो 22 डिसेंबराची आनी 23. तुमी कोणूय कितेंय वस्तू वो कसलोय कुस्वाद करून जरी तर विकूंक सोदतात जाल्यार तुमी तें करूं येता. तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं तुमी तुमचो नंबर दिवचो. आयज सांजे
ओल्ड गोवा महामोर्चा दवरलेलो आसा. हो महामोर्चा कितें भाशेन आमच्या हेरिटेज सायट्स आसात ताचे कुशीक जी बेकायदेशीर बांदकाम चल्लोलें आसा, इलिगल चल्लोलें आसा आनी हाचेर आजून पासून आमचे कोर्ट जे आसात कांयच सुनावणी दिनात. तेच बरोबर आमचे पॉलिटिकल लिडर्स आसात ते ताका पुश करतात. जाल्यार लोक उठल्या बगर जर तर कांयच जायना जाल्यार लोकांनी उठूंकूच जाय. ह्या पासत आयज सांजे 4 वाजता हो महामोर्चा दवरलेलो आसा. आमी आमचे फिरगोजेन तावन कसलीच बसीची मांडावळ अशी करूंक ना. तुमी जाता ते भाशेन बाराबोर मेळून तुमच्यान जाता ते भाशेन ओल्ड गोवा तुमी येवचें म्हूण मागता. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात. सेबी न्यूटन बॉर्जीस तो पूत आलेशांद्र बॉर्जीस आनी रेमेदियाना कुलासो हांचो रावता आल्तो दाबोली लग्न जावंक सोदता. रुबी फेर्नांडीस हिचे लागीं ती धूव रुजारियो फेर्नांडीस आनी ऑगुस्ता सुवारीस हांची रावता मारगांव. क्लाइव जो रॉड्रिगीस तो पूत डायगो जुआंव रॉड्रिगीस आनी क्रिस्तालिना मारिया रॉड्रिगीस हांचो रावता कांदोली लग्न जावंक सोदता. स्टेफी प्रेसियोजा सिक्वेरा ती धूव मानुएल पियदाद फिलिप आंतोन सिक्वेरा आनी मारियानिना सुकोरिना फिलिपिना द कॉस्टा हांची रावता चिकाली. सेल्झन ग्लॅडवन लुकास तो पूत सांतान लुकास आनी गिलेर्मिना लुकास हांचो रावता चिकाली लग्न जावंक सोदता. मिना वाज हाचे लागीं ती धूव जोकी सांतान वाज आनी जुआना वाज हांची रावता बोगमाळो. रिची सेल्वी फेर्नांडीस तो पूत मानुएल फेर्नांडीस आनी सेबस्टियाना फेर्नांडीस हांचो रावता बोगमाळो लग्न जावंक सोदता. वेलंकनी मोंतेरो हिचे लागीं ती धूव जोकी मोंतेरो आनी एफेमिया बार्बोजा हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं जी नवो गोराबो क्रिस्ती गोराबो घडोवंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. भाव भयणीनो की गेल्ल्या आयताराक आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी आपलें हार्वेस्टिंग केलें आनी तुमचे मदलीं थोडीं जाणां येवन तांचे बरोबर मिसळ जाली तुमचो आदार दिलो. थोड्यांनी आपणाच्यान जाता ते भाशेन दुडवांचोय आदार दिला. तांकां आमी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फुडलो वावर जो तांचो करपाचो आसा भोव करून शेतकामत्या वाटेन आनी एग्रीकल्चरल प्रॅक्टिसीस आमच्या चिखलेच्या गांवांत आमी नव्यान बांदून हाडूंक रिवायवल करूंक तुमचो सगल्यांचो आदार सहकार ह्या तरणाट्यांक तशेंच आमच्या गांवच्या शेतकामत्यांक तुमी दितल्यात म्हूण आमी आशेवन रावता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Bapa's mój miek, por God góra. Bapa's mój miek, por God góra. Jesus ome, Jesus ome. Delace su, gore stace, tori deva tori tori. Zubora da colina. Bapa's mój miek, por God góra. Bapa's mój miek, por God góra. Jesus ome, Jesus ome.
razvod solojta, taše razogled mogače. Porme svoj razvod solojta, taše razogled mogače. Por solanus vasorgicu, am sodeu am cervan coita, somesta glagia poita, apna ce bautizo moita. Por solanus vasorgicu, am sodeu am cervan coita, somesta glagia poita, apna ce bautizo moita. Porme svoj razvod solojta, taše razogled mogače. Porme svoj razvod solojta, taše razogled mogače. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव. आयचे मिसाची भेटेन आमी किरीत भाशेन आमच्या ह्या फिरगोजीच्या तरणाट्या खातीर मागतले. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आपले दिशा आपल्या जिवितांतली दिशा बरे तरेन तांणी मांडून हाडूंक आनी आपल्या जिवितांत कितें जाय तें बरे तरेन तांणी समजूंक आनी देवाक सदांच आपलो मुखेल मार्गदर्शन कसो धरूंक आनी आपलें जिवीत त्याच प्रमाणे चलोवंक म्हूण तांकां कृपा आनी बोड मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. अपुर्बायेच्या भावा भयणीनो, आयज खुशालकायेन आनी व्हडा दोबाज्यान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सोपता सर्वांच्या राजाची दोबाजीक परब आमी समोरमता. ताचें रायपण वेगळेच तरेचें, कित्याक ताणें म्हणलें, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. होच विशय हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी नियाळटल्या. स्वता नितीचेर, सेवे चाकरेचेर, मोगा बोगसण्याचेर बांदलोले ताचें राज. जेजून न्हयच फकत आपल्या उतरांनी ही तत्वां परगटलीं, पूण आपल्या जिवितांत तो जियेलो. आयज ह्या जेजूच्या राजाचे आमी गोवाय. जेन्ना आयज 2 प्रांतीक कुटुंबीक वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव, तेन्ना दर एका कुटुंबांच्या वांगड्यांनी आपलें जिवीत जेजून जियेलोल्या तत्वां मुळ्यांचेर बांदूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक ह्या मिसा बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया. तशेंच 2 प्रांतीक कुटुंबीक सेवेच्या केंद्राचो वावर देवाक समर्पुया. बाबा भयणीनो, जेजून आमकां तत्वां मुल्यां दिल्यां ती कोण? जेजून आमकां तत्वां दिल्यां ती पयले सुवातेर स्वताचें तत्व, दुसरे सुवातेर जेजून आमकां सेवे चाकरेचें तत्व दिलां आनी तिसरे सुवातेर आमी सोडवून आमचीच आनी दुसऱ्यांची सोडूंक वावरूंक आमकां ताणें शिकयल्यां. ही सगळीं मुल्यां आमच्या जिवितांत बरे तरेन आमी सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणे जिवंक आमकां कुटुंब आदार दिता. पूण जायते फावटी ह्या कुटुंबांत आमी स्वताचे मनीस जावचे बदलेक फोटीचे जाल्या. जायते फावटी सेवे चाकरेचे मनीस जावचे बदलेक आपस्वार्थी आमी जाल्या. वी हॅव बिकम सेल्फीश. जायते फावटी गोडेक आमी सोडवण जोडचे सुवातेर आमी संवसारी वस्तू फाटल्यान गेल्या. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया. आमचे कुटुंब अदीक आनी अदीक पवित्र करूंक आनी कुटुंबांत जे आमी शिकता ती तत्वां जेजून शिकयलेलीं तत्वां दर दिसाक आमची जावन न देखून ह्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतान दूख दूर तोल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या
काकूत को सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमची खातीर विनोती खुर्च्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन मोहिमा देवा उसोगी आनी शांती ताच्या संसारी सर्वेस्पोरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका तीन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून आमी तुका वागणटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेल्ये तूं संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुझ्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो रासा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रोचनां सोंपून एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलोली सगळीं रोचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव म्हूण आमी प्रार्थाव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान रासवूत चलयता सासणाच्या सासणा आमेन दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो कला युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी वेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पर्जांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना
आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायन करून जातलो. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. आपल्या पेटाक ताणे बोळाचो पोटो बांदला. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. सगलो संसार तुवें हालोना तसो तीर केला. तुझे शिवासन कोटुबे आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. तुझे उतर कधीच हालोना बदलना. संसार सरसर सर्वेस्परा. तुझ्या घरांत फांकतली पवित्रता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो कात्रेचो साक्षी मेल्ल्या मोदें माळगडो जल्मलो. संवसारांतल्या पातशांचो पातशाह त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतली धुवन काडल्यात आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूल आमकां केल्यात. ताका महिमा आनी पदवी सदां सर्वदा. आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपतात ते लेगून तांकां पळयतलीं. आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतलीं. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर परवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव रोम आनी शेवट. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सोदो. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता
तें सोदो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. सुवावा पोरमुणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. पिलातान जेसूक म्हळें, तूं जुदेवाचो राजा. जेसून परतीपाड केलो, हें तूं तुजेच वस्तुंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातान घाला. कितें केलां तर तुवें? जेसून परतीपाड केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवाच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगाच सोल्लें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटूच राजा तूं? जेसून जाप दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्या पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. मोगाड बाबा भयणीनो, आज सेवाधर्मीक वर्साचो हो निमाणो आयतार. आनी सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार म्हणटकूच ह्या वर्साचो निमाणो आयतार आमी सदांच सेवाधर्मीक वर्स सोंपयता तेन्ना जेसू क्रिस्त रायाची परब, सगळ्या सर्वांचो राजा हाची दोबाचीक परब आमी समरुमता. आमी जाणा आमकां 3 काळ सेवाधर्मीक वर्सान जातात. पयलो काळ जावन आसा जेन्ना आमी सेवाधर्मीक वर्स सुरू करता तेन्ना आद्वेंताचो काळ आमी म्हणटा. आमी आतां त्या आयतारांतल्यान सुरू करतले हांव घडीक. सो आद्वेंताचो काळ आमचो सुरू जाता. हो काळ सुरू जाल्या उपरांत बाबा भयणीनो मागीर आमी क्रिस्मस टायड आमी म्हणटा, नातालांच्या फेस्ताच्या परबेच्या दिसांनी आमी क्रिस्त जयंतीचो काळ मनयता. उपरांत बाबा भयणीनो आमी सादो काळ थोडो तेंप आमी चलयता. आनी मागीर आमच्या सेवाधर्मीक वर्सांत कोरेज्म येता. आमी म्हणटा सिजन ऑफ लेंट. हो काळ सोंपल्या उपरांत आमी क्रिस्मस टायड आमी खरेंच जैतिवंत पोरचा कशी आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची समरुमणी करता आनी 50 दीस पर्यंत पास्कांची परब आमी समरुमता. आनी हो पास्कांची परब पवित्र आत्मो देंवल्या उपरांत स्प्रीस सांताचें फेस्त जाल्या उपरांत परतून एकदां सादो काळ आमच्या ह्या सेवाधर्मीक वर्सान सुरू जाता. अशें करून 3 काळ आमच्या ह्या सेवाधर्माच्या वर्सांत आसात. आयच्या दिसा क्रिस्त रायाची परब आमी समरुमता आनी वाचपा आमकां काय बरी जेजू क्रिस्त जो राजा सोगटा सर्वांचो हाचे विशीं आदीं प्रवाद्यांनी सांगून दवरलां. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आसा आनी शुभ वर्तमानांत पिलात आमकां हें कळयता तें आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा. बाबा भयणीनो, आज उतराची मोडणी करची न्हू आदीं एक धाकटुली काणी तुमकां सांगता. एक राजा आसलो. आपल्या राजान तो राज चलयतालो आनी आपले राज बरे तरेन चलता म्हूण ताचे मुकोदम येवन ताका सांगताले. मुकदम येवन सांगताले तितलें तो आयकतालो. पूण राजाक दिसलें ना, राजमालान रावन म्हजे दीस बरे वेतात, सगलें म्हाका मेळटा.
म्हजी पोरसां म्हजो मोग करता म्हूण म्हाका मुक्तम सांगतात. हांव पोरजेच्या मोदें वेतलों, तांचे मोदें मिसोड जातलो. आनी म्हाका कशे तरेन घेतात, म्हाका कशे तरेन ती लेखतात, कशे तरेन म्हजी समजणी तांचे मोदें आसा तें हांव पळयतलों. आनी असो तो तोडोच आपलो बेस बदलून लोकां मदें गेलो. आनी पोरजे मोदें मिसोड जाताना लोकांनी ताका वळखून घेतलो. आमचो राजा आमचे मदें आयला म्हूण पोरसां खुशाल जाली. कांय जाणांनी ताका म्हणलें, सायबा तूं आमचे मदें आयला म्हणटकूच ताका वस्तू दिवंक लोक धावी धावी आपल्या घरान गेलो, वस्तू हाडल्यो, राजाच्या पांयां तोड्या दवरल्यो. कांय जाणांनी ताका बरो येवकार दिलो, फुलांचो हार घातलो. तांणी ताची शाबासकी केली. तूं बरो राजा, आमची काळजी तूं घेताय, बरे भाशेन चलयताय, तुजे मुक्तम आमकां केन्ना केन्ना सोतायतात, केन्ना केन्ना दंड वसूल चड करतात. ही शिरकावणी ताका ताच्या पोरजेन दिली. आनी अशें राजा लोकां लागीं मागूंक लागलो, कोण म्हजो उदीक मोग करता जाल्यार तुमचे लागीं कितें आसा. आनी लोकांनी जायते जाणांनी सांगता ते भाशेन जायत्यो वस्तू ताका हाडून दिल्यो. कोणें ताका आपल्या घरांतलें जितलें भात आसलें तें हाडून दिलें, आपल्या लागीं खावण पिवण आसली ती ताका दिली. कोणें ताका आपल्या लागीं बरें भांगर आसलें तें दिलें, कोणे लागीं आपल्या लागीं पयशे आसले ताका दिले. आनी अशेंच थंय तांचे मदें एक तरणाटो भुरगो आसलो. आनी राजान म्हणलें, तूं म्हाका कितें दिताय. ह्या भुरग्यान म्हणलें, म्हजे लागीं पयशे नात, म्हजे लागीं जेवंक खावंक ना, पूण म्हजे लागीं एक वस्त आसा ती राजा हांव सायबा तुका दिता. आनी राजान म्हणलें, दी. भुरगो गेलो आनी राजाक गोठ वेंग मारली आनी म्हणलें, म्हज्या सायबा, म्हज्या दुनिया तुजो हांव मोग करता. आनी राजाक तें बरें दिसलें. राजाक तें मानवलें, कित्याक जायते जाणांनी ताका येवकार केलो वस्तूंनी, जायते जाणांनी उतरांनी ताचो येवकार केलो, जायते जाणांनी गिरेस्तकाय दोन दौलत ताका दिली. पूण ह्या मनशान आपल्या काळजाची भावना, आपल्या जिवितान राजा विशीं आसलेले ते प्रसंग ताका कुडीत केले आनी राजा खुशाल जालो. राजान म्हणलें, आज सावन तूं म्हज्या राजमहालांत येतलोय, कित्याक हो गरीब भुरगो आसलो आनी आज सावन तुजो परामोस हांव करतलो. आनी भाऊ भयणो, आपल्या राज्यांत व्हरून ताका ताणें ल्हान आसलो तो व्हड केलो आनी बरो आपल्या राजाचो इर्देरी ताका केलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे सोबे अशेंच कितें तरी करता. देव आमचो इतलो मोग करता की आमी नॉर्कांत वचून आसांव, आमी किरीत भाशेन जोड्डेक सांपडना जावं, आमी इफेर्नांत वचून जावं, देव आमकां सगळी सोडवणी भासायता. आनी सोडवण आमकां आपल्या एकल्याच पुता वरवीं, जेजू क्रिस्ता वरवीं तो दिता. ओ जेजू क्रिस्त ताचो पूत आमचे खातीर कोश्ट मरोन सोंसून आपूण कुर्सार मरता आनी आमकां बाबा भयणो सगल्यांक परतून देवाची भुरगीं करून तो आमकां ह्या राज्याची येर्देरी करता. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी दानियल प्रवादी शेकडे आदीं जेजू येवचे न्हू आदीं दानियल प्रवादी हे भाशेन भाकीत करता. तो म्हणटा, म्हज्या रातच्या दर्शनांत तिडून पळयत हांव रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. म्हणजे आय सॉ विजन इन माय ड्रीम and I saw the Son of Man coming down from the clouds. बाबा न्हू काय बरी उतरां आनी काय बरी तो म्हणटा, तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचे शीं व्हेलो. ही वॉज देर फ्रॉम पॉस्टेरिटी. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो, तांचे मुखार तो आयलो, लोकलोकीत कसो तो दिसतालो. ताका अधिकार, मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. द पीपल ऑफ ऑल फेथ, जावं ते सगळ्या राष्ट्रांचे, सगळ्या भासांचे आनी सगळ्या पोरसांचे. पीपल ऑफ ऑल डिनॉमिनेशन्स, पीपल ऑफ ऑल ट्रायब्स, पीपल ऑफ ऑल लँग्वेजीस विथाउट एनी बॅरियर्स, दे बिकेम हीज सबजेक्ट्स. भाऊ भयणो, काय बरी उतरां. जेजू ह्या संवसारांत आयलो, मनशाचो पूत तो आसलो आनी हो सोर दानियल प्रवादान शेकडे आदीं केल्लो तोच खरो राष्ट्रांचो, पोरसांचो आनी सगळ्या भासांच्या लोकांचो सगळो लोक ताचे सेवक जातले. आज आमी ह्या राजाची परब समोरुमता आनी काय बरें दानियल प्रवादी हो राजा कसलो जातलो तें आमकां सांगता. ताची पदवी सासणाची पदवी
आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटीचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना. हें जेजून आमकां भासयलां. हांव ह्या संवसारांत आयलां तुमची सोडवण करूंक. हांव स्वर्गार म्हज्या बापाशी वेतां, पूण संवसार सोंपो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसां. ही जेजूची उतरां आमकां भाव भयणो. आनी आजून जेजू आमच्या सांगाताक आसा म्हूण आपूण मिसाचे भेटेन क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमच्या जिबेर येता तेन्ना, आमच्या ह्या जिवांत येता तेन्ना आमकां आश्वासन दिता. आय एम स्टील अबायडींग इन यू. आय एम स्टील देर विथ यू टील दी एंड ऑफ टायम्स. बाबा भयणीनो, हो जेजू आमच्या सांगाताक आसा. आयचें दुसरें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी कांय बरीं थंय उतरां मेळटात. ह्या संवसारांतल्या राजांचो राजा ताचें कितें? देवाची सेवा करूंक ताणें आमकां एक राजकूळ आनी याज्ञिकी कूड केल्या. म्हणजे ही हॅज मेड अर इंटू अ प्रिस्टली एंड इंटू अ किंगली पीपल. म्हणटच आमकां सगल्यांक बाबा भयणीनो प्रिस्टली एंड किंगली पीपल ह्याच जेजून केल्या. आतां प्रिस्टली पीपल कित्याक? दर दिसाक देवाचें उतर आमी वाचूंक. दर दिसाक हें देवाचें उतर आमी वाचल्या उपरांत आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक. किंगली पीपल कित्याक आमी आमची सोडवण जोडून दुसऱ्यांचेर आमी सोडवण घेवंक वावरूंक. दुसऱ्यांची सोडवण आमी दिसपोटी तांची सोडवण जावंक आमी वावरूंक ह्या संवसारांत आमकां पवित्र स्नाना वरवीं जेजून नेमल्या. जे दिसाक आमकां पवित्र स्नान दिलें ते दिसाक 3 वस्तू कार्य आमकां दिल्ल्यो आसात. प्रवाद्याचें कार्य, राजाचें कार्य आनी एका पाद्रीचें कार्य. म्हणटच प्रवाद्याचें कार्य देवाचें उतर आमी परगटूंक, आमी पाद्रीचें कार्य देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जिवंक, आनी एका राजाचें कार्य आमकां दर दिसाक जी सोडवण आमकां मेळटली ती सोडवण दुसऱ्यांकूय आमी दिवंक, दुसऱ्यांक आमी फांकारूंक. आज बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान जेजूक पिलात विचार करता आनी म्हणटा तूं जुदेवांचो राजा. आनी जेजू ताका परतीपाड करता आनी म्हणटा हें तूं तुजेच वस्तोंगी म्हणटाय वो दुसऱ्यान तुका सांगला म्हूण म्हणटाय हांव जुदेवांचो राजा जाल्यार. हांव तो राजा आसलो तो म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. डोंट थिंक दॅट आय हॅव कम एज अ king in this world the way you think, because yours is a worldly thought. म्हजे बाबा भयणीनो, संवसारांतले भाशेन म्हजें चिंतप न्हय. कित्याक ह्या संवसारांतलें राज म्हजें न्हय. ह्या संवसारांतलें राज म्हजें तर जाल्लें जाल्यार म्हाका तुमच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय येतले आसले. दे वूड हॅव बीन अ बीग आर्मी कमिंग टू डिफेंड मी. पूण म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय बाबा भयणीनो. म्हजें राज सुर्गीचें राज. आय हॅव कम टू एस्टॅब्लीश द हेवनली किंगडम. आनी हें जेजू आपल्या जिवितांत करूंक आमकां बाबा भयणीनो दर दिसाक आपयता, दर दिसाक उलो मारता. आनी काय बरो पिलात ताका परतून म्हणटा म्हणटच राजा तूं. आनी जेजू म्हणटा तुज्याच वस्तोंगी तुवें सांगलें हांव राजा म्हूण. हाकाच लागून हांव आयलां संवसारांत स्वताचो गोबाय जावन. म्हणटच जेजूचें रायपण पयले सुवातेर स्वताचें जावन आसा. बाबा भयणीनो, स्वत आसा थंय उनीत आसना. स्वत आसा थंय लोंच आसना. स्वत आसा थंय नाडबुदी आसनात. स्वत आसा थंय बाबा भयणीनो दुसऱ्यांचें निसंतोण आसना. स्वत आसा थंय भिरांत आसना. आमचे मदें स्वत उलोवंक आमी भियेता. हे जेजूचें राज स्वताचें आमी जायते फावटी विसरता. कित्याक आमी स्वताचे गोवाय. वी डोंट वॉन्ट टू फॉलो क्रायस्ट. आमी बाबा भयणीनो ताचे फाटलावदार जावंक सोदिना. आमी जायते फावटी स्वताचे गोवाय जावंक भियेता. कितेंय तर आमकां विचारलें आमी गुणायता. वी हॅव डबल स्टँडर्ड्स. जायते फावटी आमी 2 भाशेन उलयता. आमी म्हणटा ओय जावंक जाता पूण अशेंय केल्यार सारकें तशेंय केल्यार सारकें. वी आर नॉट फर्म इन आवर डिसिजन्स. आमी भियेता. कोणाक भियेता? संवसाराच्या अधिकाऱ्यांक आमी भियेता. कोणी तो जुट्टेर आसा ताका आमी भियेता. आमच्या आमदारांक आमी भियेता बाबा भयणीनो. जांकां आमी विचून काडटा आमकां चलोवंक दिसपोटी बाबा भयणीनो आमकां राज करूंक तांकांच आमी भियेता. कित्याक ताणें आमकां नोकरी आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांचो फुडार करूंक जाय अशें आमी चिंतता.
बाबा भयणीनो, हें सोत उलोवंक आमकां पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबीक जिवितान आमकां आदार मेळटा. फॅमिली इज अ प्लेस वेर वी लर्न हाव टू अटर द ट्रूथ. जायते फावटी कुटुंब आमचो सोत उलयना, आवय फोट मारता, बापूय फोटिंगपणान जियेता. आमी इस्कॉलान वेता तेन्ना वेन वी गो फॉर आवर स्कूल डेज एंड वेन वी डू आवर स्कूलिंग, दॅट्स अ प्लेस वेर वी लर्न द ट्रूथ. पूण थंय बाबा भयणीनो सारकें आमचें सोत उलोवपाचें जायना. जायते फावटी घडये आमचे शिक्षक आसात ते सोत आमच्या मनान घालतात, पूण आमी दुसऱ्या भुरग्यां फुड्यान आडगान शिकता. हें आमचें धोरण जाता. आज जेजू आमकां उलो मारता, सोताचें गोवाय तुमी जायात. बी द विटनेसीस ऑफ द ट्रूथ. आमी दर दिसाक हे स्वताचे गोवाय जावं. आमकां जाय ते सोयेक वी हॅव एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. आमच्याच इश्टा मित्रां बरोबर आमी सोत उलोवंक जाता. इफ माय फ्रेंड इज डुईंग समथींग रॉंग, आय हॅव टू टेल हिम द ट्रूथ. जरी तर म्हजोच इश्ट मिसा केना, ताका सांगूंक गरज तूं मिसा केना, देव धर्म तुका ना. जरी तर म्हजो इश्ट वांकडी विकाडी वखदां घेतात, सांगूंक गरज यू आर टेकिंग ड्रग्स. जरी तर म्हजो इश्ट पियेता, सोऱ्याक लबदलो आसा, आय हॅव टू टेल हिम यू हॅव बिकम एन अल्कोहोलीक. जरी तर म्हजो इश्ट वायट संगतीन आसा, सांगूंक गरज यू हॅव फॉलन इन टू एज अ प्रे वीथ रॉंग फ्रेंड्स, वीथ फॉल्स एनिमीज. बाबा भयणीनो, जेन्ना हांव सोत उलयतलो, म्हाका सगळे भायर येतले. People will castigate me. People will keep me aside. तेन्ना हांवें सोताचो गोवाय जावंक म्हाका सोय. जायते फावटी सोत सांगता आसतना घडये हांव फोट्योय सांगता, नाडबुदी सांगता, हें सारकें न्हय. जेजू सोत उलयलो, सोतान आपली गोवायकी ताणें दिली. कुसार मरतना म्हणलें, बापा बोगूस सांगता तें नकळत कितें ते करतात. फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग. आनी खरेंच भाव भयणो, आमच्या जिवितान आमी नकळो आमी कितें करता तें. वो राजा आमकां दुसरी वस्त सांगता ती जावन आसा, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. माय किंगडम इज नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड. म्हणजे जेजून आपल्या जिवितान सेवे चाकरेचें मोन आपणायलें. सो हीज किंगडम इज ऑफ सर्वीस. आपूण ह्या संवसारांत सेवे चाकरेचो मनीस जालो. आपलें राज ह्या संवसारांत चलयतना सेवे चाकरेचें मोन ताणें दाखोवन केलें. निमाणें जेवण करतना आपल्या शिसांचे पांय ताणें धुले. आनी पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा म्हजे पांय तूं धुनाका. जेजून म्हणलें, इफ आय डोंट वॉश युअर फीट, यू हॅव नो पार्ट इन मी. इफ आय एज युअर मास्टर हॅव डन दीस, इट्स द सेम दॅट यू शूड ऑल्सो डू. म्हणजे हांव तुजो गुरू जावन तूं तुमचे पांय धुले जाल्यार तुवेंनूय तेंच करचें. बाबा भयणो, आमच्या जिवितांत दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां जायते फावटी अवघड. कित्याक स्वार्थी आमी. वी हॅव बिकम सेल्फीश पीपल. वी डोंट वॉन्ट टू सर्व अदर्स, वी वॉन्ट टू सर्व आवरसेल्स. दीस इज मायन, हें म्हजें, ही ग्रेस्काय म्हजी, हे पयशे म्हजे, ही गाडी म्हजी. दीस इज वॉट वी आर पॉझेसिव्ह अबाउट. बट वेन वी डाय, वी लीव एवरीथींग ऑन दीस वर्ल्ड एंड वी मूव असायड. आमी तर बाबा भयणीनो सेवे चाकरेचे मनीस जाल्यार आमच्या दुस्मानाक पयले सद्या बोगसणे दिवंक आमी फुडें येतले. आमी सेवे चाकरेचे मनीस जाल्यार आमच्या शेजार सांबाऱ्याक आसलेल्यांचे पयले सुवातेर आमी बाबा भयणीनो सेवा करूंक फुडें सरतले. आमी तो सेवे चाकरेची मनशां जाल्यार आमच्या शेजाऱ्याक बरें ना तांचो हुस्को धरून तांचे खोबरेक आमी घेतले. दिस इज वॉट इज कॉल्ड सर्वीस ऑफ अदर्स. तिसरी वस्त जेजू आयज आपल्या रायपण स्थापता तें जावन आसा सोडवणीचें. साल्वेशन फॉर ऑल. बाबा भयणो, आमी दर दिसाक मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना आमी आमची सोडवण जोडटा म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. वी अर्न आवर साल्वेशन वेन वी एंटर इनटू कम्युनियन विथ ऑल आवर फेलो ब्रदर्स इन दीस युकरिस्टीक सेलिब्रेशन. बाबा भयणो, दर दिसाक आमी मिसाचे भेटेन येता तेन्ना आमची सोडवण जोडटा जाल्यार आमचे अक्रिस्ती बाबा भयणांक देवाचें उतर दिवन तांची सोडवण जोडूंक गरज. तुमच्या सांगाताक हांव आसो, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. ही जेजूची उतरां आमी घोटमोतीन दवरची. तर आयच्या दिसाक जेन्ना आमी क्रिस्त रायाची परब समरभता 3 वस्तू मनान दवरच्यो. पयले सुवातेर आमी सगळे स्वताचे गोवाय जावं. दुसरे सुवातेर आमी सेवे चाकरेची मनशां जावं. आनी तिसरे सुवातेर आमची सोडवण जोडल्या उपरांत आमच्या हेराय बाबा भयणाची सोडवण जोडूंक आमी वावरूंक.
हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उदीक आनी उदीक जेजूचे गोवाय आमी जावया. उबे रावया. आनी वेळार आमचो बाबाट तुचारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो, आंकवार मेळितां सलमलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका कुस्सा सुलो, तो मेलो आनी ताका निकितलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतान शिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकेची भोगसुनी, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, जेजू आमचो कुटुंबीक राजा, तर ह्याच राजा मुखार आमची थोडी मागणी ह्या वेळार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी पवित्र गोराब्याचें चित्र आपल्या दोर्या मुखार दवरून आपल्या गवलीक मुन्यारपणांत दर एका कुटुंबा सवें हुस्को दाखोवंक आनी सोम्या जेजूच्या रायपणाचे गूण फानकारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट सरकारी फुडारांनी आपली पदवी खंय तावन आयल्या हें वळखून घेवंक, ह्या परजेची मोगान सेवा करूंक आनी दुर्बला सवें हुस्को दाखोवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट आमी ह्या कुटुंबा पासत वांगड्याची आपणाक लागू जातली जबाबदारी वळखून सोम्या जेजूच्या राज्याची जिवीत जिवंक आनी ह्या कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट वादोल मोडाक दुकान कश्टान आनी आदोलीक सांपडलेल्या कुटुंबांनी देवाचेर थीर बावार्थ दवरून पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट ओ सुर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यात. स्वताचे सेवे चाकरीचे आनी सोडवणीचे गोवाय जावंक आमकां निर्मी आनी आमची कुटुंबां उदीक आनी उदीक तुज्या मोगान वाडूय. आमची मागणी स्विकार कर म्हूण आमी खालतिकायेन विनंती करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बाबा सोर मोचे विदा तुका एकदाने तुकाच मोगतो सोर मोचे तुझे से गोगाशेले मोचे हाथ के मोचे पाय के स्वीकार कर आता कोशे तू
म्हज्या भावा भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुदविदाद देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ बापा, पातकांचे बोगसणे जोडून सगल्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली सावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगानान शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. आमची कारसा उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पुविहित बापा, सूर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सूर काळ्या आनी सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोरोचनेचो. शांतीचो तो निर्मोळ बोली कुसा ताणें तुका आपणाचीच भेटोवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण सोंपादली. सगळे रोचणेक आपल्या अधिकाराक हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिले. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सवस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस गियाथनांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले.
हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाडताचो गोड पोरगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस येतले आमां सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय चलिल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरें. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोर दिसाक स्वताचे सेवे चाकरेचे आनी सोडवणीचे गवाय आमी जावं. जेजून आमकां मागणी करूंक शिकयलां. खतखत्यान सगलीं हात जोडून बरोबर जेजून शिकयलेल्या मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता हांव तर आमकां तुजी उदार काकलुती. सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जियेता आनी रासूच चलयता सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्त जेजू राय आमचो आज आमकां सगल्यांक स्वताचे आमी सेवे चाकरेचे आनी एकामेकाक सोडवून हाडटले गवाय जावंक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या म्हज्या काळजांनी काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुमाराच्या लग्नाचे राजकुमाराच्या लग्नाचे आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोली बसूया दादोस पोनी बसूया दादोस पोनी आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोली बसूया दादोस पोनी बसूया दादोस पोनी भुरग्यां सोयत बायलो दादले दोनीचा कोरलान मोडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले भुरग्यां सोयत बायलो दादले दोनीचा कोरलान मोडले बरे वायट आसा तितले बरे वायट आसा तितले आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोनी बसूया दादोस पोनी आगोस्त्र घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोस पोनी बसूया दादोस पोनी
रातुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक पोरबे दिसा अमोल जिविताचें जेवणखाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणीक वैभवान सुर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसत. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ 6 वरांचेर होली फॅमिली समुदाय नाकेली. दुसरे मीस होली क्रॉस समुदाय आसोय दोंगरी आनी सेंट जोसेफास समुदाय डोमिनोस. तिसरे मीस 8:30 वरांचेर सेंट थॉमस समुदाय माटवे, आवर लेडी ऑफ वालंकनी रेंद्राबाट आनी सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट. चवथे मीस 9:30 वरांचेर दोतोनीच्या भुरग्यांक. आतां दोतोनीच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी दोतोन सुरू जाता ती 2007 ते 2012 हीं भुरगीं आजतान दोतोन आपली सुरू करतात. म्हणटच मागता आवय बापाय लागीं मागीर म्हणो नाकात आमच्या भुरग्यांक दोतोनीक आमी धाडूंक सोदतालीं पूण पॅन्डॅमीक आसा आतां दोतोन सुरू जाल्या म्हणटच तुमच्या भुरग्यांक तुमी दोतोनीक धाडचें म्हूण आमी विनवती करता. 2003, 4, 5 हांकां दोतोन आसतली खरी पूण 2007 ते 12 पर्यंत हांकांय दोतोन आसतली. आमच्या पात्रोनाचें सान फ्रांसीस सावेराचें नोवेन सुरू जाता 24 तारखेर पर्यंत. नोव्हेंबराचे 24 सुरू जाता. 3 तारखेर फेस्त म्हणटच 2 दिसाक आमी नोवेन करतले. सांजचे 5:30 वरांचेर नोवेनाक आसतले शर्मांव उपरांत मीस शर्मांव आनी आंजाचे बाबा भयणीनो गायन आसतलीं. आमचे मदें 6 वॉलंटियर्स एक समुदाय जी करतात जे 3 समुदाय आसात ती हे नोवेना करतात. आपले मदले 6 वॉलंटियर्स दवरतले. जायते फावटी आमी मिसाक येता बाबा भयणीनो बसल्यांत कशीं ती पळयात मुखायले बांक सगले रिते तुमी फाटल्यान बसतात ताका लागून कोणूय मिसाक येवंक जाता. नोवेनाक कोणूय येवंक जाता. उक्ती आसा पूण एका बांकार 3 जाण बसूंक तुमकां लोक विनवती करतले. वॉलंटियर्स आयकात तांचे कुम्यांव दिवंक वेतात तेन्नाय ते वॉलंटियर्स तुमकां सांगतले खंय उबी रावात कित्याक सायडीन कोण उबी आसात ती मुखार येतात तशें येवचें न्हय. पाद्री तुमचे मदें घुंवन येतलो म्हणटकूच तुमी आपल्या जाग्यार रावची म्हूण आमी मागता. आजून पॅन्डॅमीक सोंपूंक ना म्हणटकूच चतुरायदोची काळजी आमी घेवची. नोवेनाच्या दिसांनी 24 ते 8 तारखे डिसेंबर आमी जाणा इमाकुलाद कोंसेसांवूय हाची परब आमी करता. म्हणटकूच आमचे इगोजेन सांजचें इंग्लीश मीस जाता सोनवाराचें तें जावचें ना आनी 6:30 वरांचेर कोपेलान दाबोली जाता तेंवूय जावचें ना म्हूण आमी मागता आनी तुमकां आदी फुडेंच कळयता. सदांचे परी नोवेनाच्या दिसांनी सकाळचे 7 मीस आसतलें. जांकां सांजे नोवेन करूंक जायना तांणी सकाळीं मीस आपल्या आजी जावन आपलो कायदो पाडूंक सोदतात जाल्यार तांणी पाडचो. नोवेनाची कलेक्शन तशेंच फेस्ताचें कलेक्शन करूंक सॅक्टर लिडर तुमच्या वॉर्डान तुमचे सॅक्टर जे विभागान आसात ती येतली तांकां तुमी फूल नापाकळी दिवची. तुमी बेश्टीच वचो नाकात भाव भयणो. दितात जाल्यार दियात तुमचे कडेन जायना जाल्यार दिनाकात पूण वचोन तांकां अक्मान करिनाकात. ती सेवा करतात तुमी ते सेवेंत वांटो घेतात म्हूण जाणो जायात. म्हणटच फूल नापाकळी तुमची दिवची म्हूण आमी तुमचे कडेन विनवती करता. आमचे पॅरीश यूथ कॅन्टीन फॅसिलिटी नोवेनाच्या दिसांनी आनी फेस्ताच्या दिसा करतले तांचे तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो म्हूण आमी मागता. केस्तांव देखून फुजांव हें चलचित्र आसतलें 24 तारखेर आमच्या पयल्या नोवेनाच्या उपरांत म्हणटकूच चतुरायदोची. जांकां कोणाक स्पॉन्सर करूंक जाय तांणी स्पॉन्सर करचें म्हूण आमी मागता. तुमकां तर कोणेंय स्पॉन्सर करूंक दिसता जाल्यार फुडें येवन आमकां स्पॉन्सर दिवचें. आमचो क्रिसमस बाजार जातलो 22 आनी 23 डिसेंबर म्हणटच तुमी कसलोय कुस्वाद घेवंक सोदतात जाल्यार आदी फुडेंच घेनाकात. आमच्या ह्या क्रिसमस बाजारांत तुमी घेवन आमकां मजत करची म्हूण आमी मागता. भाव भयणीनो मिसाक येता तेन्ना चतुरायदोची आमी सॅनिटायज करूंक गरजेचें. जायते जाणां तुमी इगोजेन भितर सरतात सॅनिटायज करिनात. आत तुमचें सॅनिटायज करचें आनी बसची. दुसरें आतां मीस सोंपल्या उपरांत फाटल्या दारांतल्यान वचूं नाकात. थोडी म्हाका सांगतात फादर आमची स्कुटी सुकयला आसा. कांय जायना स्कुटी सुकयला आसल्यार. ह्या दारांतल्यान भायर सरात आनी उपरांत घुंवन तुमी वसात कित्याक फाटलो लोक भुरगीं आसात तांणी भितर येवंक जाय. म्हणटच ती मांडावळ तुमी सांबाळात म्हूण मागता. उबी रावया.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. दर एक आयताराक धर्म दान करचो तुमकां कायदो आसा. म्हणटच 2 पेटीतूय आसा, दान पेटीतूय आसा. तुमी तुमचें दान ते 2 पेटीन घालचें म्हूण आमी मागता. Dewa mondirantlý a tak ušel.